फक्त शिवाजी महाराजां खातीर संभाजी महाराजां खातीर आज मोठ्या अभिमानात आमी सांगता की हय सप्तकोटेश्वराचें मंदिर पयलो पुनर्निर्माण बांधणी जी कोणी केली असतली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजात केली आणि ती बी कराराचेर केली, ज्याच्या वेळार मोठ्या प्रमाणात 1000च्या पेक्षा जास्त देवळां उद्ध्वस्त ह्या गोंयांत जाली आणि ती आनी फुडें देवळां उद्ध्वस्त जावची ना म्हणून ह्याच कराराचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सप्तकोटेश्वराचें मंदिर बांदलें तेन्नाच्यान हांगासले देवळां उद्ध्वस्त जावपाची बंद जाली, तेन्नाच्यान हांगासलो धर्म परिवर्तन जावपाचें बंद जालें, म्हणून तर आमचो धर्म शाबूत उरलो, आमची देवळां शाबूत उरली। आणि म्हणून आज मोठ्या स्वाभिमानात आमी पळयता, मोठ्या अभिमानान गोंयांतल्या प्रत्येक गांवागांवांत फाटल्या 7-7.5 वर्सांच्या कार्यकाळात पळयता की वचात थंयसर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू खूब मोठ्या प्रमाणात उबारता आणि हे इतक्याच खातीर की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही फुडल्या पिळये पर्यंत घेवची, फुडल्या जनरेशन पर्यंत पासोन जावची। हांगासर घातलेलो हो ह्या संगमपुरात विलेजीत ह्या घातलेलो हो स्टॅच्यू संगमपुरा ह्या शहरामध्ये असलेलो हो स्टॅच्यू म्हाका दिसता की फुडली 500 वर्सां आमकां याद करून दितलो की हय छत्रपती शिवाजी महाराजांचें कार्य ह्या गोमंतका खातीर धर्म रक्षण करपा खातीर, ह्या गोमंतकाची देवळां रक्षण करपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें कार्य, छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांचें कार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें आणि म्हणून तर आमी आज खूब मोठ्या प्रमाणात येद्या मोठ्या प्रमाणात आमी कित्येक म्हणजे आमी म्हणटा तशें कित्येक पुतळे ह्या गोमंतकात पळयले, पण हांव ह्या समितीचे आणि बाब सुभाष फळदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की अशा पद्दतीचो पुतळो गोमंतकात आनी खंयच ना। आतांच म्हणजे बुवाजीन जे सांगलें की अशा पद्दतीचो रायगडाचेर ज्या पद्दतीचो स्टॅच्यू आसा त्याच पद्दतीचो स्टॅच्यू जो हांगासर घालून तुम्ही एक वेगळ्या पद्दतीचो पराक्रम केला की छत्रपती शिवाजी महाराजांची नजर फक्त सांगेवासियाचेर न्ही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची नजर ह्या पूर्ण गोमंतकाच्या रयतेचेर उरतली आणि म्हणून तर आमी म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराज हे पुराय तांची नजर ह्या रयतेचेर आसतली, ह्या गोमंतकाचेर आसतली आणि ती सातत्यात उरपा खातीर आयचो हो कार्यक्रम हो खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर जाला।